आता लक्ष्मीकांत पार्सेकरांचे नाव त्या कमिटीत घातलं. हय, माझे मुख्यमंत्री आमचो पक्षांतलो. हय. He is going to contest against your candidate. He has already announced. काल तेजी प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी तेणें सांगलें आपण पक्षा बरोबर आसा. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ते पक्षाचे आमचे नेते आसा आनी ते पक्षा बरोबर रावता आनी आमचे उमेदवाराचो प्रचार करता. तेंडुलकर बाब, तुम्ही म्हणता दोन्ही सीटाचे कॅन्डिडेट तुमचे अजून काही जावना, तो प्रोसेस चालू आसा. न्ही, एक्चुअली दोन्ही सिटींग MP आसा आनी साहजिकूच एकाच आमी टिकेट दितले. प्रोसेस आज ऑफिशियली डिक्लेअर जावना. आज श्रीपाद नाईकान माळसेक नाल्ल दवरून देवाची ओटी भरून तेच्या घरकान्नी तसो प्रिवळ मतदारसंघांतल्यान प्रचाराक सुरवात केल्या. ऑफिशियली पार्टीन पळय करता राष्ट्रीय आमची कमिटी तेणें डिक्लेअर करून